सो आयज न्ही सकाळी पावस स्टार्ट जाला. बारीक पडटा, इतलो व्हडलो ना. आमच्या हांगा झाडां भरला चड. वाल पळय कितलो जाला. सो आई म्हणटाली तिसऱ्यो हाडून करूंक जाय का, पण तिसऱ्योच येयना आतां. खबर ना, ते बुळबुळे आसता पळय ते येता. खूब जाला पळय. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. आयज बरो पावस पडटा भायर न्हू गे. मदींच वोत मदीं पावस. जस्ट आतां करता आमी ब्रेकफास्ट. आयज म्हाका इशूका न्हिदोंक दिवना, इतलो म्हाका थंडवार जाल्लें आयज. सांगता पळय तुमकां. तर शिव गेला न्हांवपाक. आई चाय पिली. आई मातशी बेगिना च्या पिता. हांव मातशें लेट, कित्याक सकाळचें मातशें म्हणजे वॉकिंग आसता. मागीर ते एक ड्रिंक पिता हांव वेट लॉसाचें. ते पिवन जालें की मातशें लेट चाय पिवंक जाय. सोमतें चाय पिवंक जायना. सो ताका लागून हांव सुशेगाद चाय पिता. सो पोळे केला आयज, उडदाचे पोळे. सो आमगेर न्ही चडशे आतां डोसाच करता. कित्याक एक बॅटर केलें न्ही एक 2-3 दीस इजी वयता सकाळच्या ब्रेकफास्टाक. सो सकाळचे ब्रेकफास्ट कितें करूंक जाय टेंशन आसता न्ही. सो पोळ्याचें पीठ काडलेलें न्ही बरें पडटा. एक 2-3 दीस इजी वयता. बरें. सो एक दीस बटाट्याची भाजी आयज केला. बटाट्याची भाजी, एक दीस चटणी आनी एक दीस ते वयर शेजवान सॉस, मागीर कांदे टोमॅटो चीज घालून तशें बरें पडटा. हय का न्ही. सो तेंच करता आमी. आनी सकाळचें मातशें हेवी ब्रेकफास्टूच बरें जाता, नाजाल्यार रोखडो भूक लागता बीन. तर तुका दिला आयज भाजी. आई म्हणटा तो भाजी खावचो ना, ताका श्रीखंड ऑर्डर कर. आई म्हणटा म्हाका. आमी ओग्गी खातलो. भूक लागला न्ही ओग्गी खात तो. आई बेश्टी ताका हें करता. श्रीखंड हाड खंय आई म्हणटा. भाजी कितलें बरें जाता. बटाट्याची भाजी टेस्ट म्हाका तोंडाक घालून तिका ती आवडत ना खंय बटाट्याची भाजी. पयलीं न्ही बटाट्याची भाजी न्ही बरें जातालें खबर आहा. आमी खाताली, धाकटे आसतना करताली मम्मी. पण आतां कोणाक खबर ते कसले बटाट येता कितें काय कळत ना. भाजी बरें जायना. पण आयज केला तिणें बटाट्याची भाजी. आनी हांव न्ही तेल घालना. तेल घालनासतना बसता. मातशें बरें पडटा. कित्याक जाय तेल. आनी नॉनस्टीक कडाई न्ही म्हणजे पॅन न्ही चिकटना बीन. सो फ्रिजीन न्ही चटणी आसलेलें आईन केल्लेलें पयर दवरला. थोडेशें घेता कित्याक बेश्टें वेस्ट करूंक जाय. आनी पोळ्या वांगडा बरें येता. ग्रीन चटणी केला. मम्मी खायना भाजी. ती खबर ना ताका आवडना बटाट्याची भाजी. तिणेंच केला, तिकाच आवडना खंय. म्हाका लायक पोळ्या वांगडा भाजी. हांवें हांगा दवरला च्या. च्या फक्त हांव एकूच पिता आनी कोण पिना. सो थोडेशेंच दवरला. सो इश्यूकाची तुमकां सांगता स्टोरी. तुमकां काल सांगलें न्ही हांवें आतां बांदूंक दिना तो. जालो न्ही व्हडलो 4 मंथ कंप्लीट न्ही. रातचें मात ताका बांदून घालता कित्याक तो न्हिदना न्ही रातचें. सो आतां काल केलें खबर आहा म्हणजे काल रातचें बांदलें ताका हांवें. बांदलो न्हिदलो मागीर 2 उठलो फीड करपाक. फीड केलें न्हिदच ना. हात आनी ताका बांदता न्ही आमी स्ट्रेट बांदता. तो हळू हळू हात काडून तेणें हांगा हाडले. पण ताका आतां भायर काडूंक जाय. तो सामको ताकत लायता, सामको प्रेशर लायता भायर काडपाक. भायरूच येयना. रडो नाका जालें. मागीर हांवें म्हटलें हेका नाका दिसता बांदपाचें. काडया म्हटलें. सोडयलें हांवें कपडो. आतां न्हीद म्हटलें. तरी पूण न्हिदना. बांदल्यारूच न्हिदता ना न्हिदना. अशें केलें ताणें काल रातचें. शी वाज येयलो. मागीर परत हांव बांदलें. परत कितें हात भायर काडूंक पळयता पण न्हिदच ना. अशें केलें ताणें. मागीर हांवें परत बांदलें टायट आनी झुला म्हणजे हें पाळणें बरें हालयलें. न्हीद म्हटलें. मागीर न्हिदलो. म्हणजे आत्तां उठला. अशें करता. ताका तें झुलाच बरें. आयकता ते झुला ते रुमाक घालता घाल. बरें पडटलें रातचें म्हाका. सो हांगासर आमी घालूंक शकना न्ही झुलान रातचें ताका लागून. सो आतां कितें करूंक जाय म्हाका कळना. असलो काडटा कितले तूं टायट बांद हात भायर काडटा इतलें ताका ताकद आहा. बरो हुशार आहा तो. सो पोळे चटणी. ओके चला हांव करता ब्रेकफास्ट. च्या दवरला. उठलो. कितें रे आं हय दिसा रात्री जेवली. कितें हसता पळय समजता ना. राती कितें दिता तूं
रातचे कित्याक न्हिदना सांग सगळ्यांक न्हीद पडना ना न्हीद पडना न्ही हात बांदपा नाका हात सोडपाकू नाका कितें तुजें बरें आता आनी 15 मिनटां फीट करतलो बी न्हिदतलो आमकां जेवण बरं हांगासर तुम्ही लहान असताना करून जा न्ही मम्मी कितें म्हणटा पळय आमी नाका त्रास केला काय का तूं बांदतली इतलें म्हाका त्रास देऊन हांव न्हीद काडू ना आता न्हीद दे कितें रे आं किरी कमीच ना चिन्नू कोण रे अरे हाय म्हण युट्यूब फॅमिली हाय म्हण भायर पावस पडटा च्या माझी आटले खंय पुरो म्हाका इतलें च्या नाका इतलें च्या म्हाजी ग्लास हे जार व्हडलो म्हजो मग सॉरी मग व्हडलें च्या इल्लेशें घे वच चल हांव च्या पिता आं चल चला हाय कर हाय माय युट्यूब फॅमिली कशें आसा तुमी कशें आसा तुमी आसा बरें हांव अशें बरो चल चला च्या पिता मागीर मागीर तुमकां सो जालें म्हाजें किचन सगळें क्लीन केलें आनी पीठ खंय धरूं गे भायर सो कितें धरूं सो आयज काल हांवें ब्लॉग करूं नासलें काल केलेलें सुंगटाचें हुमण सुंगटां आनी ड्रमस्टीक घालून न्ही हुमण केलेलें तें आसा आयज पुरो आयज खूब आहा तें सो पोळ्या वांगडा तें खावंक बरें येता सुंगटाचें हुमण आनी पोळे सो पीठ आसा आनी खरें सांगू तुमकां पयलीं भशेन जायना आतां बटाट्याची भाजी आयज इतलें बरें जावना बटाटाच सामकें डिफरंट लागता आनी ते इतले बारीक बारीक मेळटा बटाटे इतले बारीक बारीक आसता पळय ते तितले पयलीं आमगेर न्ही म्हणजे आमी धाकटे आसतना संडे पोळे आनी बटाट्याची भाजी आसताले आमी इतले खाताले आतां 2 पोळे खाला हांवें दोनांचे वर वचना पयलीं आमी 2-3 खाताले 4 खाताले इतले भाजी बरें जाताले पण आयज भाजी इतले बरें म्हणजे अशें आजूच न्ही अशी मम्मी केन्नाय करता न्ही बटाट्याची भाजी पयलीं सारकें बरें जायना ती खायत ना तिणें खावंकूच ना असली सो बेश्टें आतां करपाचेंच नाका तें बटाट्याची भाजी सो हांव तें पीठ आसा आयज सुंगटाचें हुमणा वांगडा बरें जातलें कित्याक आयज काय रांदपाचें टेंशन ना थोडें आसा बांगडे आहा फ्रिजीन ते फ्राय करतले थोडीशीं सुंगटां आहा रितिकाक जालें आयचें टेंशन ना तूं न्हिदता रे आतां न्हिदतालो तो शिवना तुमकां हांवें म्हणूंक ना न्ही हां आई ते बसला हाय आनी आमचे बाल्कनी बरेंशें फूल फुल्ला हे कोणाक गे तूं आतां कार व्हरता बायक व्हरता हें कारान गणपतीक घाल आं सो आईन काडून दवरला गणपती घालपा म्हणजे कारान वर हांव वयता ना सो इश्वीक न्हिदला म्हटलें आयज तकले लायता हांव हेअर मास्क खूब दीस जाले लावकूच ना हांवें आनी केंस सामके इतले फोये आतां झट्ट सांगू सकयल पळय जाल्यार केंसूच आतां हें नॉर्मल आफ्टर डिलिव्हरी जाता हें पण खूब वयता केंस पळय ऋतू कडेन आमी इतले वचनाले आतां खूब वयता मातशें हात केल्यार पुरो अशें केंस वयता तो म्हटलें खूब दीस जाले हांवें मास्क लावंक ना हेअर मास्क म्हटलें लावया तो न्हिदला तो 1 वर न्हिदतलो आतां मागीर उठ्ठलो तो उठच्या पयलीं सगळें कामां करूंक जाय म्हाका सो बारीक बारीक कामां जाल्लीं आसा जस्ट कपडे सुकोवंक जाय आतां हांव जरी येवंक ना सो तुमकां ऑलरेडी हांवें हेअर मास्क शेअर केलेलें आहा मेथी हांव रातचें भिजत दवरता मेथी आनी हें फूल जास्वंदाचें फूल कानो कढीपत्ता इफ तुमचे कडेन फूल ना सपोज जाल्यार पावडर मेळटा हिबिस्कस फ्लावरचे पावडर मेळटा ते घालूं शकता आनी नीमचे पान आसल्यार नीम पान घाला म्हाजे नीम पान ना सो हांव नीम पावडर घालता थोडेशें दही घालता आनी मागीर वाडटा आनी आयज हांव घालतलें लॅव्हेंडर ऑयल म्हळ्यार आसलेलें केन्नाय न्ही लॅव्हेंडर ऑयल न्ही डायरेक्टली स्किनाक जावं तकले केंसां लावप ना म्हणजे डायरेक्टली अशें काडून लावप ना कितून तरी डायल्यूट करूंक जाय इफ तुमकां केंसांक लावंक जाय जाल्यार कोकोनट ऑयल आनी थोडे 2 ड्रॉप लॅव्हेंडर ऑयल घाला मिक्स करा आनी तकले लायात हेअरफॉलाक बी बरें तें मागीर इफ शॅम्पू जेन्ना तुमी न्हाता पळय शॅम्पून न्ही 1-2 ड्रॉप न्ही लॅव्हेंडर ऑयल घाला मिक्स करा लायात आतां आयज हांव मास्कान न्ही जस्ट 2 ड्रॉप हें लॅव्हेंडर ऑयल घालतलें आनी लायतलें टायम मेळना सो म्हटलें आयज रांदपाचें बी अशें कांय ना न्ही सो म्हटलें लावून न्ही एक 10-15 मिनटां दवरतलें मागीर हांव न्हातलें तो उठच्या पयलीं सो हें सगळें घालून न्ही वांटून घेता हांव आनी म्हाजें ऑल टायम फेवरेट मास्क बेस्ट आं म्हणजे पयलीं लावन वतालें आई नाका वपाली की मदीं आमकां सगळ्यांक मम्मीक बीन थंडी जाल्लें ते बी अशी थंडी येता की मेथी घालता न्ही दही बी घालता सो आई म्हाका लायनाका म्हणटाली सो आतां म्हटलें लायता आनी हें एमेझॉनार मेळटा हिबिस्कस पावडर बी तो जस्ट न्ही 2-3 ड्रॉप न्ही हांव घालता हांगा लॅव्हेंडर ऑयल आतां हें बरें एका वांटून घेता
सो ह्या पळयात रेडी माझे मास्क यो गे आई सांगलें मातशें लाय जस्ट एक 10-15 मिनटां दवरतलें मागीर हांव हेअर वॉश करतलें. सो आई हांगा मास्क लायता. हांवें तिका म्हटलें आमच्या हेका केंस झडटा म्हटलें. हय आपल्याक मेळटा काय झाडू मारतना केंस सगळे इतले केंस पडटा सकल इतले केंस गळटा म्हजे. आमी हांगा बसला ती मातशी झाडू मारता दिसता म्हटलें हांगा बसया. तो न्हिदला ते फॅनाच्या वाऱ्यान न्ही झुला हालता टेन्शन ना. हय मास्क लायता लायता केंस पळय अशे केंस भायर येता आनी ओडून काडनाका गे खूब गळटा म्हजें. सो जालें म्हजें एक जस्ट 10-15 मिनटां दवरतलें आनी जेन्ना तुमी मास्क लायतले पळय स्काल्प आसता पळय थंय लावपाचें. केंसाक चड लावप ना पयलीं स्काल्पाक लावून घेयात जस्ट उरले बी जाल्यार मागीर केंसां लावपाचें. ओके सो म्हाजे बारीक बारीक खूब कामां आहा तें करून घेता शावर बी घेवन येता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो दनपारा हेअर वॉश केलें मागीर आनी कांय व्हिडिओ काडूंकूच ना. जेली इश्वी न्हिदतना आमी न्हिदता मातशें जस्ट न्हिदलेलें हांगा न्हिदता. आतां इश्यूकाक आमी ते झुलान घालता न्ही ताका लागून तो हांव भितर न्हिदूं शकना कित्याक तो केन्ना उठ्ठा बिट्टा म्हाका आयकूंक येवचें ना. सो आतां हांगा न्हिदता मांजरी घालून. तो झुलान न्हिदता जस्ट उठलो तो आनी हो न्हिदला हांगासर. हो ट्युशनांतून आयलो न्हिदला हांवें मातशें न्हिदोनी. हो इश्वी जस्ट उठलो आतां फीड केलें आई घेवन बसला आतां न्हिदतलो तो. सो म्हटलें उठले न्हिदले मातशें उठले मातशें वॉकिंग केलें एक 15 मिनटां. सो 2 टायम वॉकिंग करता हांव सकाळचें सकाळचें आई पुरो जालें गाईक सकाळचें आनी सांजचें अशें 2 टायम 15-15 मिनटां अशें वॉक करता. तसो जालें फ्रेश जालें आनी आयलें हांव. ओके सो आतां हांव करूंक वयतालें तुमकां एक रेसिपी म्हाका दाखोवंक आसलेलें करपाचें आसलेलें म्हणून शूट करया. सो तुमकां हें दाखयता. हें आसा बेसन. हें बेसन आमी लास्ट म्हाजे डॅडीचें श्राद्ध आसलेलें पळय तेन्ना हाडलेलें तें बेसन. तें बेसन शॉपांतलें हांव जे तेज्या कडसून हांव गरम मसाला बी ऑर्डर करता पळय तेजें तें न्हू कळ्ळें न्ही. सो जेन्ना श्राद्ध आसलेलें पळय तेन्ना आमकां खबरूच ना बेसन सोंपलें म्हणून. सो म्हाका शॉपासून हाडचें पडलें. तें शॉपांतलें बेसन म्हाका इतलें आवडना भजी बीन बरें जायना. सो ते दिसा आमी डॅडीच्या श्राद्धाक ते भजी केल्ले पळय इतलें बरें जावना. सो तेजें पीठ आसता पळय जें आमी गरम मसाला ऑर्डर करता पळय तेजें पिठान भजी बी बरें येता. आतां हें आतां इतलें आसा बेसन कितें करया भजी केल्यार बरें जायना तोंडां बी लावप ना बरें ना हें खबर आहे कितें मिक्स बी आसता खबर ना. सो म्हटलें आयज तिखट शेव करया म्हटलें. सो बेश्टें वेस्ट आसा न्ही सो तिखट शेव करता आयज हांव तुमकां दाखयता. गार्लीक तिखट शेव. ओके हांव गार्लीक एड करता की शिवराकाक न्ही जेन्ना तो चिवडा बीन हाडटा न्ही शेव बीन गार्लीक आसता पळय तें हाडटा आनी पापड नॉर्मली गार्लीक पापड ताका खूब लायक. सो त्या गार्लीक खूब लायक. सो गार्लीक आनी चिली पावडर घालून हांव शेव करता तें मागीर सोंपतलें एटलिस्ट चिवडा केल्यार ते खातले तरी ताका लागून. ओके सो सगळ्या इन्ग्रिडियंट काडून दवरता मागीर दाखयता तुमकां. हांगासर मिक्सी जारान न्ही हांव घालता लसूण एक 10-12 लसूण घेतला हांवें. सो आतां घालता हांव एक 1/2 टीस्पून अजवायन घालता वोमा घालता कॅरम सीड्स. सो एक 1/2 टीस्पून घालता हांव हळदीचो पिठो. सो आतां घालता हांव चिली पावडर. हें चिली पावडर न्ही हांवें घरा केल्लेलें स्पायसी ना कळ्ळें न्ही. सो एक 2 चमचो घालता हें घरा केल्लेलें आनी एक घालता हांव चमचो एव्हरेस्ट तें खूब स्पायसी आसता तो 1 चमचो घालता हांव. तुमकां जाय जाल्यार न्ही हितून ब्लॅक पेपर एक 5-6 न्ही ब्लॅक पेपर तुमी घालूं शकता. थोडेशें उदक घालता हांव आनी उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळय वांटून जाल्लें आसा आनी याद दवरात पेस्ट न्ही फायन पेस्ट जावंक जाय. मातशें सुद्दां लसूणचे तुकडे बिकडे आसूंक जायना आमकां प्रॉब्लेम येता मागीर आमकां शेव करतना. सो हें जाल्लें आसा. सो हांगासर हांव घालता 1/4 कप ऑयल घालता. सो हांगासर घालता हांव एक 1/4 टीस्पून हिंग घालता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. आतां हें न्ही बरें मिक्स करून घेवया. सो मिक्स केलां हांवें टेस्ट करून पळयात. आई म्हणटा थोडेशें मीठ घाल खंय पळय हें हां घे हितून मिक्स कर हितून बरें मिक्स करून घ्या. सो हांगासर घालता हांव बेसन. हांगा 2 कप घेता हांव पयलीं 1 कप घालता. सो आनी 1 कप घालता हांव बेसन आनी 1/2 कप घालता हांव तांदळाचें पीठ. तांदळाचें पीठ घातल्यार न्ही शेव मातशें क्रिस्पी लागता. ओके सो पयलीं हें उदक भितर कांय एड करप ना तितूनच मसाला आहा पळय तितून पयलीं बरें कालून घेवंक जाय. कालून सो बरें अशें कालून घेवया. मागीर लास्टाक इफ जायना डव मागीर थोडेशें उदक घालपाचें. सो हांगासर पळयात डव रेडी आसा. जस्ट थोडेशें हांव तेल घालता
फायनल लास्टाक न्ही मातशें तेल घालपाचें आनी तेल घालून एकदां बरें कालून घेवपाचें. सो हांगासर पळयात पीठ न्ही आमकां अशें मोव कालून घेवंक जाय कित्याक चड हार्ड केलें न्ही मागीर तें भायर येवचें ना. जर आमी तें हितून घालतले पळय चकली करता हितून पळय दाखयता तुमकां हितून ओके. आनी हें आमकां घेवंक जाय शेव करपाक आनी हेका बरें तेल लायलां आनी भितर बी सगळें न्ही अशें तेल लावन घेतलां. सो हें भितर घालता. इफ तुमकां गार्लीक घालपा नाका जाल्यार बेश्टें चिली पावडर घालून सुद्दां केलें जाता. आतां आमकां घेवंक जाय एक डव बारीकसो डव घेवन भितर घालूंक जाय आनी तेल दवरला तापपाक. सो एकदां परत ताका कालून दवरात. कालून बीन न्ही अशें सायडीन दवरपाची गरज ना ओके. समतच करपाचें हें. चड अशें व्हडलें घेयात चड व्हडलें नाका पुरो आनी धाकटें घे. हें आमी न्यू हाडलेलें गे ओपनिंग करूंकूच ना हेजें आयज करता आमी. खंय करता आमी चकली बिकली सांग पळोवया. आमी करात ना. म्हाका दिसलें बरें म्हण हाडलें ओके पळय इतलें घातलां आनी तेल लावन घेयात आं पुरो घे पुरो पुरो ओके. तेल तापोवंक ना अजून. आतां तरी तें घालपाचें आनी अशें रावंड रावंड फिरोवपाचें अशें. हय हे पडलें सावकाश आं घाल कवर कर. आं येस लागली हांव करपाक. अशें आमकां न्ही करूंक जाय सारकें बरें भारी ओ तर घे आं चल. हितून आमकां करूंक संवय ना. घाल तेलां घाल तूं आनी गोल कर. येस गोल कर घे. हां गोल आनी कर आनी कट कर ते कट कर. हां कट कर हातीन कट कर. हां आनी तें पयलीं भाजून घेवपाचें. सो फ्लेम पयलीं तेल बरें गरम करून घेयात मागीर फ्लेम मातशें लो करात आनी ताका बरें फ्राय करून घेवपाचें. आनी हाय फ्लेम करून फ्राय करनाका कित्याक जातलें खबर आहा वयर ब्रावन जातलें आनी भितर कच्चें उरतलें. सो लो फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेवंक जाय आनी फ्राय करतना बरो वास जाता गे लसणाचो वास येता. बरें भाजून घेवंक जाय. सो आतां तें तुमकां दिसता लांब लांब इथं भाजून जालें की काडून दवरपाचें मागीर तुमी कट करपाचें कळ्ळें न्ही. दाखयता तुमकां हें पळयात ओके बरें जाल्लें आसा. सो अजून हें फ्राय जावंक ना. सो हें न्ही जाल्लें आसा तें काडून घेता हांव आनी सोमतें हें खावप न्ही आं कित्याक तें तुमकां मातशें सॉफ्ट लागतलें. तें बरें थंड जावंक जाय मागीर न्ही कितें जाता तें क्रिस्पी जाता. सो हांगा सायडीन दवरता. हें तुमी न्ही दिवाळीक बीन करूं शकता. केन्ना तुमी चिवडा करतले न्ही मातशें डव आहा पळय तें मातशें न्ही पातळ म्हणजे सॉफ्ट आसूंक जाय की आतां इजिली भायर येता. चपाती मेळटा. कितें मेळटा शॉपार मेळटा. शॉपार सगळें मेळटा. हाय हे शिवाचे ऑल टायम फेवरेट आहे. म्हाका बी हे पळय हांगा दवरला हांवें. हांव सांग रे बरें न्ही आनी घाला दोन बरें लागता. गार्लीक घालून खावंक बरें लागता. मी वेळ फुलांक दी आं फुलांक दी फुलान दिवू फक्त हेंच व्हरता फुलान. सो हें पळयात जाल्लें आसा. 2 कपाचे न्ही इतलें जालें आनी तांदळाचें पीठ घातलेलें तें हांगासर मागीर अशें पिसीस करपाचें म्हणजे ताका हें करपाचें हातीन कळ्ळें न्ही. आतां अशें हांवें सो मागीर ताका हातीन ताका कितें म्हणटा ताका अशें मोडटलें मागीर कळ्ळें न्ही. सो हांगासर पळयात चिवडा रेडी आसा. सो शेव हांगा रेडी आहा. तिका शेव ट्राय करा तुमी. आतां दिवाळी येयला पळयता दिवाळीचे खूब कितें कितें रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता कळ्ळें. तुका हाडून दिवं अशें गरम आहा तें थंड जावंक जाय. थंड जालें न्ही मागीर क्रिस्पी येता मागीर तें ओके. सो जस्ट थोडेंशें केलें हांवें मागीर पळोवया बरें जालां. मागीर आनी केन्ना तर परत करतलें दिवाळीक बीन ताका लायक. आनी तुमी टोमॅटो भाजी बी आसता पळय टोमॅटो सलाड बीन तेजे वयर घालप कट अशें हें करून स्टीव हें तें शेव खावंक बरें लागता पाव वांगडा बीन तें ओके. सो आनी कांय ना इश्यू न्हिदला हेजें फाल्यां वर. सो आतां व्लॉग एंड घेता ओके. तो व्हिडिओ कशें आसता कमेंट करा. आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. I केला. म्हण I got back to my YouTube channel. बाय म्हण. Bye. I love you friend. Please come to Askar Himachal Lango Festival. चला बाय. Bye.